सडये शिवोले वाठारांत 2003 वर्सा भुरग्यां खातीर चिल्ड्रन पार्क उबारिल्ले. उपरांत पार्काच्या दुरुस्ते कडेन कोणेच लक्ष दिवंक नाशिल्ल्यान पार्काची वाट लागल्या. पार्कान सगळीकडे झोपां वाडल्यात. नितळसाण म्हणटा ती खंयच दिश्टी पडना. बसपा खातीर घातलेल्या बांकांचेर झोपां वाडल्यात. कांय वर्सां आदीं ह्या पार्कान भुरगीं खेळटाना दिश्टी पडटालीं, पूण आतां ह्या पार्कान वचपाक लेगीत भिरांत दिसता. इतली वाट लागल्या. हांव निवडून येयल्याक हांव ट्राय करता तो सारको करपाचो. एक दोनदा हांवें तो साफ करूनय घेतलो आनी तोच हांवें तो पयलीं GI फंडान येता जाल्यार तेतूनच घातलेलो हांवें. प्लस तो आमकां फंड येयल्लो, रिपरेशन फंड येयल्लो, तेतूनय ट्राय केल्लो की तेतून तरी ह्या सारको करून घेवंक मेळटा जाल्यार. तशेंच हांव ऑलरेडी MLA कडेन आमच्या उलयल्लें आसा की तो चिल्ड्रन्स पार्क आमकां सारको करून दिवपाचो. आनी हेचो प्रोसेस म्हणटा पळय तो चालूच आसा म्हाजे कडेन. हांव ट्राय जाता तितले ट्राय करता की तो चिल्ड्रन पार्क आमच्या लोकांक, आमच्या भुरग्यांक तो अवेलेबल करून दिवपाचो. आनी थंय खुबशे लोकूय म्हाजे कडेन येयल्ले आसा की ते आमचो चिल्ड्रन पार्क आमकां सारको करून दिवपाचो. तो तेन्ना तो 2003 MP फंडानसून केल्लो. आमी MP फंडानसून घेवपाक सोदताले, पूण MP फंडानसून आमी ऑलरेडी गार्बेज ट्रक घेतल्या कारणान आमी परत MP फंडान तो घालूं शकना. म्हणून हांवें मॅडमी कडेन उलयला. तशेंच आमची स्वयंपूर्ण आसा डॉक्टर गीता नागवेकर, तिचे कडेन हांव उलयल्लें आसा की ते स्पोर्ट्साच्या हितूनसून सुद्दां तो आमकां करून मेळटा जाल्यार पळय म्हणून. 2003 इनॉग्रेट केल्लो. जेन्ना 2003 इनॉग्रेट केल्लें जायते आमचे गांव भाव तेंचे भुरग्यांक घेवन आनी दुसरोय लोक हिंगा येवन यूज करी हो पार्क बऱ्या भाशेन. एंड इट वॉज वेरी ब्युटिफूल. बरो आसलो हो पार्क आनी जाग हाडली हिंगा लोकांची. आतां जालें कितें, थोडे टायम जालो मागीर आमचो पार्क निग्लेक्ट करूंक जालें आनी रान जावंक लागलो. जेन्ना हांव निवडून येयलो हांवें 4 कोटी तरी पंचायत फंडांतल्यान पयशे घेवन हो पार्क थ्रू पंचायत नितळ करून बरे भाशेन दवरलेलो. आतां म्हजो तेंचेर काबार जालो आनी आतां आमची बाय दिपा येयलेली आहा, बट शी इज ट्रायंग हर बेस्ट. But even then now, after very long time, the park has become where no one comes to play. All mess. Oh yeah, because it is looking like a forest now over there. All the trees and other leaves are dried up, and it's very dangerous. You do not know if there are any snakes or anything over there. So no children come to play here. तुमची मागणी कितें आसा? मागता पंचायत परत आमचे सरपंचाक आनी डेप्युटी सरपंचाक मातशें लक्ष घालून ह्या पार्काचेर. आमचो गांवचो वाडो पार्क आहा पळय जो 2003 इनॉग्रेट केलो, टू गेट इट बॅक टू नॉर्मल. आयज आमी आसात सोडये पंचायत क्षेत्रांतल्या गांवचो वाडो ह्या वाठारांत. तुमी पळोवंक शकतात हांगा एक बालोद्यान आसा, चिल्ड्रन पार्क. ज्या बालोद्यानाची उबारणी 2003 सालांत केल्ली अशें हांगाचे थळावे सांगतात. ते भशेन हांगा तशी पाटी मारिल्ली आसा. आतां हें बालोद्यान उबारपा फाटलो हेतू एकूच आशिल्लो की हांगाचे जे थळावे भुरगे आसात जावं जाणटे आसात हांकां सांज वेळार येवन बसपाक एक जागो उपलब्ध जावचो, एक विरंगूळ कसो तांकां हो उपलब्ध जावचो ह्या हेतून ह्या बालोद्यानाची उबारणी केल्ली. ते भशेन जे गांवचे भुरगे आसात कारण हांगा फुडें मागीर रस्तो आसा, रस्त्या पर्यंत ते पावचे न्ही, हांगा येवन तांच्यांनी खेळचें म्हणून हो चिल्ड्रन पार्क 2003 सालांत उबारिल्लो अशें आमकां हांगा सांगलें. हो बालोद्यान उबारपा फाटल्यान खासदार निधी वापरात आयिल्लो, म्हणजे सरकारच्या निधींतल्यान हो बालोद्यान हांगा तयार जाल्लो. आनी आज जर ह्या बालोद्यानाची आमी परिस्थिती पळयत जाल्यार ह्या बालोद्याना कडेन 2003 साला उपरांत भरपूर दुर्लक्ष जालां अशें दिसून येता. आनी म्हणून आयज ह्या बालोद्यानाची अवस्था अत्यंत बकाल अशी जाल्ली आसा. हांगा बांकडे आसात पूण बसपाच्या लायकीचे ना, हांगा झोपाळे आसात पूण झोपो घेण्याच्या लायकीचे ना, हांगा बालोद्यान आसा, चिल्ड्रन पार्क आसा पूण तातूंत पांय दवरपाची अवस्था आयज उरिल्ली ना. हाका जबाबदार कोण हें कोण सांगूंक सोदिना. पूण ह्या बालोद्यानाची दुरुस्ती जावची, परत एकदां हो बालोद्यान बालकां खातीर भुरग्यां खातीर उपलब्ध जावचो, जाणट्यां खातीर सांजवेळा येवन एक ल्हानसो विरंगुळो घेवपाचो जागो जावचो अशी हांगाच्या थळाव्यांची मागणी आसा. गोमंतक TV खातीर संतोष गोवेकर.
चडये शिवोली.